सावड्डे तिस्कार बस स्टॉप नाशिल्ल्यान लोकांक बसी खातीर वताच्या रखरखान ताटकळत रावचें पडटा. बसीक रावतल्यांचे हाल जातात. सरकारान हे सुवातेर एक बरो बस स्टॉप बांदचो, थंयचो आमदार गणेश गांवकारान हे खातीर यत्न करचे म्हणून लोक मागतात. सावड्ड्या हांगा बसी म्हटल्यार फोंडे वता, शिरोड्या, मागीर दाबाळ, दुसऱ्या वाटेर वता बस. म्हटल्यार रावपाक सगळे एक वेगळे खंय रावता लोक. लोकांक सारको जागो ना रावपाक. म्हळ्यार कितें एक जाग्यार रावपाक न्ही लोकांनी. म्हळ्यार बसी हांगा फाटल्यान रावता, फुडें रावता त्रास जाता न्ही तें रावपाक. बस स्टॉप जाय आनी आतां फुडें पावसूय बी पावस येवपा आसा. पावसा मागीर लोकांनी खंय रावपाचें. एक जागो ना रावपाक. म्हळ्यार लोक हालत रावतले. वयल्या पावसान लोकांक भिजून लोकांक हाल. सावड्डे पंचायत एरियेक आमच्या सावड्डे तिस्कार एरियेक आमकां बस स्टॉप ना. सद्याक बसी सगळे कडेन थांबतात. थोड्यो हांगा थांबतात, थंय थांबतात, अशें सगळे कडेन थांबतात. आनी त्या खातीर लोकांक हांगाच्यान थंय थांबले ते बशी कडेन धांवत येवचें पडटा. मागीर रस्तो क्रॉस करता आसतना हांगा जायते खेपे एक्सिडेंटूय जाल्ले कडेन आसात आनी एक्सिडेंट जावन लोक मेल्लेय बी आसात. अशे परिस्थितीक आमकां हांगा एक बस स्टॉप जाय. फाटले काँग्रेस सरकार आसतना आमी हो प्रस्ताव धाडिल्लो. आतां BJP सरकार येवन 1 वर्स जालां. तेन्ना ह्या सरकाराचो जो आमचो आमदार आसा जो गणेश गांवकार, ताणें ह्या हातूंत जातीन लक्ष घालचें आनी सावड्ड्यांक एक बरो बस स्टॉप दिवचो. सावड्डे जी सरकारी प्राथमीक शाळा आसा ते शाळे कडेन आमकां एक बस स्टॉप करचो. कित्याक पावसाक अशें रावपाक खंय आमकां आडस कांय ना. त्या खातीर तो एक पावसा खातीर बी बऱ्याक पडटलो. आडस असो जातलो तेन्ना आमकां सावड्डे तिस्कार एक बस स्टँड दिवचो अशें म्हाका दिसता. सांगे पालिकेन भाटकाराची परवानगी नासतनाच भाटांतल्यान रस्तो व्हेला म्हणून वाद जाला. शार सोबितीकरणाच्या नांवान पालिकेन भाटांतल्यान रस्तो व्हेला अशी कागाळ थंयची आदवोगाद प्रज्ञा सलेलकारान पुलिशेंत केल्या. लोकांक नाका जाल्यार सोबितीकरणाचें काम बंद करपाची तयारी सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान दाखयल्या. मात कांय लोकांक सोबितीकरण जावचें अशें दिसता जाल्यार मात प्रकल्प बंद जावचो ना ही गजाल आमदारान स्पश्ट केल्या. थंय एक फुटपाथ हे करपाचो प्लॅन येता, म्हणजे एक शहर सौंदर्यीकरण म्हणून. ताज्या नांवा सकयल विदावट टेकिंग NOC फ्रॉम अस, विदावट टेकिंग एनी विदावट गिवींग एनी प्रेस रिलीज, थंय कांयच हे बी न दिता, म्हणजे आमकां इंटिमेट सुद्दां न करता सरळ तांणी जवळ जवळ 5 मीटर भितर एनक्रोचमेंट केलं. आणि थंय लागींच्या जी घरां बिरां आसा तांचेरूय अशें व्हायट पावडरीन मार्क केला की तांची सगळी कंपाऊंड वॉल एंड ऑल वील बी डिमोलिश्ड. हातून तांणी कोणाचे बॅकग्राऊंड घेतला, म्हणजे आतां तांणी फॉरेस्टाचें परमिशन घेतला काय ना, विजिलन्स डिपार्टमेंटाचें घेतला काय ना, कांयच आमकां आयडियाच ना. पूण आमी विदावट प्रॉपर लिगल तांचे प्रोसिजर आमी तांकां हे करपाक दिवची ना. डेव्हलपमेंटाच्या आमी अगेन्स्ट ना, पूण डेव्हलपमेंटाच्या नांवा सकयल आमचे जर पर्सनल रायट्स तांणी हार्म केले जाल्यार आमी ताज्या अगेन्स्ट आसा. इलिगल करता तें प्रायवेट रोडांक तांच्यान करपाक जायना. MDR रोडाचेर MDR रोड प्रायवेट नॉट एक्वायर्ड. तुम्ही हेजे बद्दल तेंका विचारलें ना, कंप्लेन बी कितें केल्या? हातूंत सगळे डिपार्टमेंटान कंप्लेन केल्यो. हाका टावन प्लॅनिंगाचें क्लियरन्स ना आनीक टेंडर फ्लोट केलें ना. जेन्ना नो कोटी प्रोजेक्ट जाता तेन्ना टेंडर फ्लोट करून जाय आशिल्लो. टेंडर प्रोसिजर कांयच केलें ना. हें सगळी स्कॅम. एक 10 जाणांक लागता आनी 10 जाण सांगतात की आपल्या घरा समोरल्यान तूं तो व्हर, आपल्याचें ऑब्जेक्शन ना. आनी मदींच एकटो कोणी जर येता जर जाय आमी तितकोच कुडको सोडटले, कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करतले. आयज जर ते कायदेशीर अशें दिसना जर जाय, जी जी परमिशन लागतात ताच्या मुखार येवपा खातीर ती परमिशन घेतले 1-2-3 म्हयने लेट जातलो. तर तुमी सांगले, सगळ्यांनीच सांगले की आमकां हो प्रोजेक्ट बिलकुल नाका, आमकां सांग्यार कसो डेव्हलपमेंट नाका अशें म्हणलें जर जाय, प्रोजेक्ट आयजच आमी थांबयतात. मुरगांवां समर फेस्टिवल सुरू जाला. बायणा दर्यावेळेर 3 मे मेरेन हो महोत्सव चलतलो. महोत्सवांतले तरेतरेच्या कार्यावळींनी सध्या मुरगांवकारांची बरीच मनरिजवण जाल्ल्या. बायलांनी उज्याचेर दाखयल्ल्यो करामती तर पळोवपा सारक्यो आशिल्ल्यो. गोंयांत तरी बायलो अश्यो करामती करतना सहसा दिसनात. पळयात मुरगांवचो समर फेस्टिवल.
इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.